नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गोवणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयचें बजेट आज. डबल इंजिनाच्या बळार विकसीत भारत, विकसीत गोंय, स्वयंपूर्ण गोंयचेर फोकस. दनपारां मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत बजेटाक मान्यताय दिले उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अर्थमंत्री ह्या नात्यान बजेट मांडटलो. बजेट लोकहितकारी आसतलें, लोकांच्यो आशा आकांक्षा आस्पावीत करपी आसतलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आदींच उलयलां. TCP कायद्यांतलें 16B कलम गेलें. आतां 39A. प्रादेशीक आराखड्याच्या इश्यूचेर TCP मंत्री विश्वजिताची जाप. शिरगणती नासतना TCP दुरुस्ती विधेयक पास. मतविभागणी मागतना सभापती मुखार बसका मारपी व्हॅन्झीक मार्शला वरवीं भायर काडलो. 39A सकयल पर्यावरण संवेदनशील झोनाचें रुपांतर जावचें ना. 4 वर्सांत आयिल्ल्या अर्जांचेर खंय तज्ञ समिती अभ्यास करतली. 39A is a replacement of 16B, and as a result of which automatically that doesn't stay. Now too much of 16B deliberation I cannot do because the matter is in court. आयचे दिसा गेल्या 4 वर्सां जर पळयल्यार हे सगळे फायली हांगा पडल्या, करपाचे कितें ते फायली घेवन. आता कोणी तरी विचारले ते पैशाची, ते फायनान्स डिपार्टमेंट कडेन चर्चा करून ताका वाट आमी काडुया, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते वाट आमी काडुया. पूण आता ही सेज दॅट इट इज सब जुडिस एंड ऑनरेबल मिनिस्टर शुड टेल अस व्हेरी क्लियरली, व्हेरी सिंपल, जे 39A आहा, हाऊ इज इट डिफरंट फ्रॉम 16B? Why is it not the same? Speaker sir, लोकांक तेच दिसतले, लोकांक क्लिअरिफाय व्हेरी क्लिअरली. हांगा आमी एक्सपर्ट कमिटीचे आमी फॉर्मेशन केल्ले आसा. ते एक्सपर्ट कमिटी प्रत्येक एप्लिकेशन हे जे 17B 16B ते आयजचे दिसान ना. त्यांनी पैसे दिल्यार बी ते सरकार गरज पडल्यार रिफंड करतले, आमकां काही संबंध ना. 16B चे उलयता हांव. 17B ना. आनी तुवें नवे सेक्शन हाडटा जाल्यार हाडुया, आतांच पास करुया. मेन म्हणजे कितें, 16B चे जो विशय तो वेगळो विशय. आयज 39A येता. 39 चे अंडर आमी एक्सपर्ट कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आनी जे कितें गॅप्स आशिल्ल्यो इन 16B ते गॅप्स आमी वेगळ्या तरेन आमी इनकॉर्पोरेट वेगळे मेकॅनिझम्स खंयच स्पीकर सर बफर झोन, कॅटल पॉंड, सॉल्ट पॅन्स हे सगळ्याचे केसूच आमी फुडें धुकलूं शकना. खंय NDZाचो विशय आसल्यार आमी व्हरूंक शकना. हे पयलींच थरलेलें आसा. हेजें रूल रेग्युलेशन जेन्ना फ्रेम जातले ते येतले नोटिफिकेशनान. आनी हे सगळे गोश्टी जर आमी सारके ज्युडिशियसली पळयल्यार ऑटोमॅटिकली म्हाका दिसता की हे सेक्शन योग्य तरेन चलूं शकतले आनी लोकांक जें कितें गरजेचें आहा, लोकांक जो न्याय दिवपाचो आहा, हे योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. व्हायरल ऑडिओ क्लिपांत कांयच तथ्य ना, तो हांव न्हीच, मंत्री गोविंदाचो दावो. विरोधकांबरोबर सरकार पक्षांतल्या आमदारांचोय गोविंदाचेर फारार फार. ताणें खंय सरकारी अधिकाऱ्याक अशें म्हणप बरोबर न्ही. व्हायरल ऑडिओंतल्यान फामाद जाल्लो ऑफिसर दशरथ रेडकार म्हणटा तो आवाज आपलोच. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे एका सरकारी अधिकाऱ्याक गाळी घालता म्हणून ऑडिओ क्लिप व्हायरल जाल्या उपरांत विरोधकांचो मंत्री गोविंदाचेर फार. व्हायरल ऑडिओ तो इज पार्ट 2 अशे तरेन वायट शब्द पॉइंट इज आय डोंट वांट टू कमेंट मच ऑन दैट बिकॉज काँग्रेस हॅज फाइल्ड द प्रेस खूब देश अशे असतात की मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस बी आसता, तसो मोस्ट फेवर्ड मिनिस्टर स्टेटस आसा. आनी तेजे कितें दाखयता, म्हणजे पावर आल्यार तूं कितें उडयतलो, कापून उडयतलो म्हणटा, कापून. आम कितें आतां आमकां खंयत घेवन मौज पडलें. आज असली परिस्थितीन आमच्यो मरे, आम सादारण आम आदमी, आम असली परिस्थितीन आज आम भितोवचें पडटा. आमकां एक भंय दिसता आतां. लास्ट टायम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो की आपणाक गेम खेळपाक लायक म्हणून. ही गेमूच काय कितें, मिनिस्टर आसा, बॉलिंग डायरेक्टरान केल्ली आसा आनी बॉलिंग करून बोल्ड केल्लो आसा. म्हणल्यार बोल्ड केला, ऑडिओ आवट जाल्लो आसा आनी बोल्ड केल्या नंतर आतां आवट करपाचो काय नॉट आवट दिवपाचो हो डिसिजन कोणा कडेन आसा, एम्पायरा कडेन. एम्पायर कोण आसा? एम्पायर हांगा चीफ मिनिस्टर आसा. मजगती सरकारातले आमदार मंत्र्यांची ह्या विषयी प्रतिक्रिया. आम्ही पब्लिक सर्वंट, आम्ही प्रत्येकान सामाजिक जीवनात वावरत असताना आम्ही सामाजिक भान दवरपाची आवश्यकता आसा.
आणि प्रत्येकाचं आपलं स्वतःचं ओन शिल्पकार म्हणजे आपण बरो किंवा वाईट असं आपली ठरवलं. बट it is they are duty first to explain themselves before we draw conclusions. ना डायरेक्टर So let the respective people give an explanation to what has happened. what's happening? See, that must have been in that moment of split of anger or whatever the discussion was or whatever the incident was. अशाच गोष्टी जेव्हा ते कॅबिनेट पडीत हांव विसरलो ते गोष्टी विसरलो. एक सांगता ते सर्टन टायमाचेर मरे जेन्ना झापकून कितें जाता पळय तेन्ना तिडकीन म्हणटा ते झापकून उतारूं येता. हेच्या पयलीं कितल्याशा मंत्र्यांनी आमदारांनी तिडकीन उतरां काडलीं पूण मागीर सॉरी म्हटलेलें आहा. सो झापकून येतात उतरां ते कितें. Forget a minister, anybody else. Nobody can give bad words, especially government head of the government department saying something wrong to a subordinate staff, means a junior staff. Out of 40, he is one amongst us, and there is certain decorum and there is certain thing what we need to follow. That all members should set a good example. मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा आरोपात काहीच तथ्य ना. सर एक कमेंट. काल तुमचा सर ऑडिओ व्हायरल झाला. तथ्य काय ना, सगळे फॉल्स एलिगेशन. ट्रायबल वेलफेअरचा संचालक दशरथ रेडकर म्हणटा तो आवाज माझोच. सगळ्यांनी तेजेर कमेंट्स काय दिवपाचे. ऑडिओ म्हजो पण तेजे फुडें कमेंट्स दिवपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मंत्री गोविंद गावडेचें शुक्ल काश्ट सोंपना. नॅशनल गेम्सांत एकाच कामाचेर परत परत पयशे गड्डिल्यात. विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचो आरोप. हायकोर्टाच्या निवृत्त जुईजा वरवीं चवकशीची मागणी. वेन्झी म्हणटा नॅशनल गेम्साच्या प्रमोशनाच्या खर्चाची चवकशी जावंक जाय. गोविंद म्हणटा आरोपांत तथ्य ना, सगळो हिशोब क्लियर. आमी सगळे काही गोष्टी ज्यो आसात पळय न्ही त्यो आमी इन रिटर्न ताका दिल्ल्यो आसात. डुप्लिकेशन हांगसर कांय जावना. काय पयशे पडटलो 23 crores इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर. प्रमोशन ऑफ इव्हेंट्स ऑफ नॅशनल गेम्स हाजे इन्क्वायरी जावपा जाय स्पीकर सर. You are behaving like as if you are Badshah. You have this spending so much amount of public money. 61 crores, 1 crore 16 lakhs, आणि हे पेंटिंग माय सगळे कोण माय पेंटिंगान कित्याक करपाक गरज आसली. इतले कोट्यांनी पयशे मरे लोकाले. हो 573 कोटी जो आसा पळय सिन्स 2014. तुका परत एकदा सांगता. लुसोफोनिया गेम्स जेन्ना सो तुवें करूं ना मो नॅशनल गेम्स आज जाता फाल जाता सरकार तुमगेलो आशिल्लो. आतां म्हाजें आयक मरे. You are saying that your predecessor who was responsible for spending so much crores of rupees, it was the same. It was the need of that hour, no? अरे need of that hour, no, it's very just. Paint कित्या मारपाक गरज आसली. इतले after spending 40 crores you paint again. स्टेडियम शीट आणले वयल्यो 300 शीट. काही गोष्टी बऱ्याचशा काही गोष्टी पावस पडटा हे करता तो म्हणटा आतां शीट ब्लोन जाल्यो. फिफाच्या टायमाचेर आमी शीट सगळे रिप्लेस केल्ले आसा स्पीकर सर. हे एंटायर कॉस्ट जो आसा पळय हांव परत परत तांकां सांगता 2014 आतां पर्यंत दिल्लो आसा. सो स्पीकर सर तो मोठा ही मानून घेता की 2014 हो सगळो हे चलता म्हणून. आज जाता फाल जाता शो मस्ट गो ऑन. आता मंत्री कडेन हांव मागता की हेजेर इन्क्वायरी कर. हे पयले सप्लिमेंटरीचेर इन्क्वायरी करपाचो प्रश्नूच येना. अरे स्पीकर सर कोट्यांनी रुपया मोडले लोकाले. बरोबर आसा. पेंटिंग कित्याक केलें सीएम. अरे म्हाका सांग 13-14 मोल्ड नंतर अरे हितून एक हाय लेवल इन्क्वायरी जावपाक जाय अंडर रिटायर्ड हायकोर्ट जज. जे ही इन्क्वायरी जातली बिकॉज इफ द मिनिस्टर इज सेइंग दॅट ही इज क्लीन ड्युरिंग हिज टेन्योर, प्रिवियस टेन्योर, इफ देर आर समथिंग दॅट आर रॉंग देन दे पीपल्स मनी इज गोइंग डाउन द ड्रेन. मंत्रीन आन्सर दिचो. क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर आन्सर दिवपाक जाय. स्पीकर सर जायते इक्विपमेंट केले, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट घेतले, ती यूज जाताय काय यूज जायना जाल्यार स्कुलांनी कॉलेजींनी कोणा दिवपा जाताय. आमी ऑलरेडी काम सुरू केल्लें आसात. खंय कशें दिवपाचें कितें दिवपाचें. ट्रान्सपोर्टेशन जे आसा बसीस जावं टॅक्सीज ज्यो आसा त्यो भायरसून येयल्ल्यो. कर्नाटकाच्यान कितल्योश्यो बसीस आसल्यो. 300 सुमार टॅक्सी ज्यो लोकलांक दिवपाक शकताले आमी, लोकल टॅक्सी ऑपरेटरांक दिवपाक शकताले त्यो टॅक्सी थंय 300 सुमार टॅक्सी आसल्यो आमच्या पणजे. सिंपल रिजन आसा. आमी टेंडर फ्लोट केल्लें आशिल्लें ACT म्हणून, एकोमोडेशन कॅटरिंग एंड ट्रान्सपोर्ट. आमकां 2 बिडर आयिल्ले आशिल्ले.
2 बिडरां भितर कोणी गोंयकारान कोणी कोट करूं ना तेजें उत्तर ताका मेळिल्लें आहा. सद्याची परिस्थिती इन स्विमींग आमकां मेडल्स मेळपाक बंद जातले. आमचे जे बरे स्विमर्स आहा दे आर आयदर गोईंग टू बेंगलोर ऑर दुबय बाय स्पेंडिंग देअर ओन मनी विथ डिफरंट कोचीस एंड स्टील दे आर गेटिंग मेडल्स. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की ताणें इंटरव्हेन जावचें. ही वर्क ऑर्डर 15 दिसां भितर ही वर्क ऑर्डर दिवपाक लावचें तांकां. खंय फायल GSW वर्क्स बोर्ड. स्पीकर सर तांच्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे ती 8 दिसांनी हांव वर्क ऑर्डर दिवपाक लायता. कला संस्कृती खात्यातले फंडाच्या गैरवापराचे प्रकरण घरगुती न्ही. विधानसभेत चर्चा जावंकूच जाय. प्रकरणाची ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावंकूच जाय म्हूण आमदार विजय मागता. सभापती म्हणटा पंचांनी प्रकरण नजरेक हाडले उपरांत मुख्यमंत्र्या कडेन चवकशी मागिल्ली. प्रकरण मुख्यमंत्री पळयता. सभाघरांत चर्चा नाका. म्हज्या मतदारसंघात जावंकूच नाशिल्ल्या कार्यावळींक फंड दिवपाच्या प्रकरणात कला आणि संस्कृती खातें तशेंच मंत्री गोविंद गावडेचेर कारवाई जावपाची म्हूण विधानसभेच्या पयल्या दिसा सभापती रमेश तवडकार उलयल्लो. ते उपरांत हो विशय घरगुती आमी सोडयता म्हूण प्रदेशाध्यक्ष तानवडे म्हणटा. मात विरोधकांनी विशय लावन धरलो. विशय आयज विधानसभेच्या चर्चेत येवचो म्हूण मागणी. स्पीकर सर आज तारीख 7 काल सुटी आशिल्ली. कालचो द गोवन म्हणटाचेर एक एडिट आयला. तवडकर मस्ट एक्सप्लेन चार्ज अगेन्स्ट गावडे ऑर अलाउ डिस्कशन. स्पीकर सर हांवें परतें एडजर्नमेंट मोशन मूव केला. ना स्पीकर सर एक मिनिट एकूच सेंटेन्स वाचून दिता. बाय नॉट अलाउिंग अ डिबेट ऑन हिज ओन चार्ज ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन Tavadkar has sent a wrong message unbecoming of a ceremonial head of the house. Not allowing a discussion on the issue meant that the speaker has buckled under political pressure. Speaker sir, एक मिनिट. आम्ही मागता ते इतलेच. मी एक्सप्लेन करा. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. ना तुम्ही रुलिंग दिवचे पडटले हाजेर. चौकशी आता जातली. चौकशी जातली. स्पीकर सर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय. वो विषय क्वेश्चन रेज केला. ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय नाजाल्यार मॅच फिक्सिंग जातलें. सभापती म्हणटा पंचांनी प्रकरण उजवाडाक हाडल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याकडे चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्री पळयता तेन्ना सभाघरांत चर्चा नाका. या विशया संदर्भात आसपय न्ही म्हणजे तो म्हज्या स्थानीक त्या पंचांनी तो विशय रेज केलो. तो त्या विशया संदर्भात हांवें मातशें हे करतकच तो विशय हांगा आयलो. त्या वेळार त्या वेळाचेर मंत्र्यांनी सांगला की आपूण त्या वेळाचेर चौकशी करपाक तयार आसा. एडजर्नमेंट मोशन आमी डिजलाव केल्लें आसा. कारण एक नियमानुसार एक दिसाक 2 हे हाडूंक शकना. ना स्पीकर सर ना तशें न्ही. ते हे प्रोसिजर सांगनाकात. तुम्ही डिस्कशन करतले का इन्क्वायरी जातली. स्पीकर सर तुम्ही सांगपाक जाय. तो कोण सांगपी. यू आर द हेड ऑफ द हाऊस. यू मे बी हेड ऑफ द हाऊस. यू कांट स्पीक लाईक दिस. यू आर शूटिंग युअरसेल्फ इन द फूट. बरयल्लें आहा फुडें. स्पीकर तो पेपराचो रेफरन्स घेवन सांगूंक शकना. अंडर रूल 69 तुम्ही स्पीकर रूल 69 मागीर आता 68 च्या अंडर हांवें हे मागला. स्पीकर सर लायक टू गो विथ 1B. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. केंद्र सरकार पर्यावरण दाखलो दिना. कळसा बांडोरा प्रकल्प फुडें वचना. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धा बंगळुरूंत उलयलो. कर्नाटकांतलो उदकाचो इश्यू सोडोवंक केंद्राची दमडी ना. तेवटेन हुबळी धारवाडचे शेतकार कळसा बांडोरा आंदोलकांवयल्यो केशी फाटी घेयात. पर्यावरण दाखलो हाडात म्हूण आक्रमक. 10 तारखेर घरमंत्री अमित शहाची कर्नाटक भोंवडी. काळे बावटे दाखोवपाची तयारी. केंद्र पर्यावरण दाखलो दिना म्हूण कळसा बांडोरा प्रकल्पाचे काम फुडें वचना. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सांगता. कर्नाटकांतल्या उदकाचो इश्यू सोडोवन केंद्रान दमडी दिवंक ना म्हूण दावो. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर कर्नाटकांत म्हादयचें उदक तापता. ಮಾದಾ ಈ ಯೋಜನೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 7.56 ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ. ते वटेन हुबळी धारवाड नवलगुंदातले शेतकार कळसा बांडोरा आंदोलकांवयल्यो केशी फाटी घेयात. पर्यावरण दाखलो दियात म्हूण आक्रमक. 10 तारखेक घरमंत्री अमित शहाची कर्नाटक भोंवडी. काळे बावटे दाखोवपाची तयारी. कर्नाटकाचे ज्यो शेतकरी संघटना आसात त्योही आक्रमक जाल्ल्यो आसात. तेंच्यांनी येत्या
10 फेब्रुवारीक कर्नाटक दौऱ्याचेर येवपी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांका काळे बावटे धांवकोवपाचो इशारो दिल्लो आसा। तशेंच हुबळी नवलगुंदे ह्या भागात 26 फेब्रुवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचो दौरो आसतलो। त्या वेळाचेर हे तेंकाही काळे बावटे दाखोवचो इशारो तेंच्यांनी दिल्लो आसा। एकंदरीत आताची जी परिस्थिती आसा ती आगामी काळात जे लोकसभा इलेक्शन जातले तेका लागून हे म्हादई विशयावरचे जे वातावरण आसा ते सध्या तापूक लागलेले आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे। टुरिझमाचे प्रमोशन बंद करात। टुरिझम खात्याच्या रोड शोचेर व्हाईट पेपर दियात। फातोड्डेचो आमदार विजयान नीट धरलो। पर्यटन मंत्री खंवटे म्हणटा सगळे रिपोर्ट दिल्यात। पर्यटन खात्याच्या यत्नान आंतरराष्ट्रीय टुरिस्टांचो फ्लो पडला। टुरिझम प्रमोशनाचेर अर्दवर चर्चा जावंकूच जाय म्हूण विजयाचो नेट सभापतीन आयकलें ना। वता रशिया भिकेक पावल्या थंय खंयचे रशियाच्यान कोण येतले हांगा तुका अमेरिकेक वता थंय वता तुमी भोंवता आहा गोंयभर जगभर भोंवतात सरकाराचे खुस्तार स्पीकर सर टुरिझम तशें जायना आमकां वी आर डिमांडींग अ बॅन ऑन ऑल प्रमोशन्स स्टॉप ऑल प्रमोशन्स वी डोंट वॉन्ट कन्सल्टंट वी वॉन्ट अ थिंक टँक गोंयचे लोक आहा जे ताका फुकट एडवायस दितले गोंयचे नाका हांकां जाय भितर 50-50 करपाचें सारकें बेसीक म्हाका सांग वॉट इज आर यू प्रिपेर्ड टू पुट अ व्हाईट पेपर ना जाल्यार हाफ एन आवर डिस्कशन घेवचें हाचेर स्पीकर सर इट इज द बॅकबोन इवन मोविन गुदीन एग्रीज विथ वॉट आय एम सेइंग इट इज द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी हाफ एन आवर डिस्कशन दिया हाचेर वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल आवाज केलो म्हणून जायना आवाज दी मिनिट हाफ एन आवर डिस्कशन करूया हाफ एन आवर डिस्कशन दिया तुम्ही हाचेर सारखे डिस्कस करूया हांवूय शिकून आयलो हाफ एन आवर डिस्कशन जालें हांगा टायम सोंपलो उत्तर दिवन कसं ह्या वर्साक आमी रोड शो जेन्ना केल्या एवरी रिपोर्ट हॅज बीन गिवन आणि कोणे मागल्या ते रिपोर्ट हॅज बीन प्लेस्ड स्पीकर आय एम ऑन माय फीट नाउ ताका बसून बी ऑन द फीट होतो जन बडा बस आता आन्सर देऊ दे हाफ एन आवर डिस्कशन दी हाफ एन आवर स्पीकर सर बस एन आवर डिस्कशन दिया स्पीकर सर हाफ एन आवर डिस्कशन दिया हाचेर डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे 0 ओवर सांतिनेज मधुबन ते शीतल रेस्टॉरंटा मेरेनच्या रस्त्याची 31 जानेवारीची डेडलायन हुंपली। प्रुडंटान स्मार्ट सिटीच्या कामाचो रिव्ह्यू घेतलो। लोक कामाचेर सॅटिस्फायड कामगारांक सारखे मॅप मेळनाशिल्ल्यान खंय पायपलायनी केबल सोदूंक त्रास जातात। कामां खंय फेजींनी जातलीं खासा रिपोर्ट। स्मार्ट सिटीची कामां पुराय पणजेन चालू आसा आनी आमी सद्या आसा ते म्हणल्यार जो मधुबन टू शीतल रोड आसा त्या रस्त्याचे हो रस्तो फाटले कितलेशे दीस बंद आसा आनी तेजे रस्त्याचें काम चालू आसा रस्तो पुराय फोडलेलो आनी ट्राफिका खातीर रस्तो बंद आशिल्लो। लोकां कडल्यान गावले ते म्हायती प्रमाणे की जी हांगसर कामां आसा ती जे लेबर काम करता तांकां एक प्रॉब्लेम फेस जाता तो म्हणल्यार की हांगसर तांकां सारकें प्रॉपर मॅप नासल्या कारणान खंय पायपां आसा खंय सिवेज लायन ती गावना आनी तांकां परत परत खणचें पडटा। ते खातीर मातसो कामाक डिले गावला आनी लोकूय समजून घेता अशें लोकांनी सांगलेलें आसा की आमी समजून घेतात की डिले जावं पूण एकदाचें काम जाता तें सारकें जावं जाय म्हणून। एमडीन सांगलेलें की जी भायलीं कामां आसा सिवेजीची तशीच पायपाची कामां आसा पायपलायनीची ती 31 जानेवारी म्हणल्यार कंप्लीट जातली म्हणून पूण हांगसर खूब कडेन एन्क्रोचमेंट आसल्या कारणान तशीच खूब तीं झाडां आशिल्लीं सायडीन ती कट करच्या कारणान मातसो डिले जाल्लो आसा। खूब कडेन तें एन्क्रोचमेंट आशिल्लें कोणी कसली एन्क्रोचमेंट केल्ली ती क्लियर करचे पडली ताका क्लियर करपाक टायम लागो प्लस मागीर खंय पायपलायन सारकी आसा खंय सिवेजीची कनेक्शन आसा ती तांकां गावनाशिल्लें सारको मॅप नासल्या कारणान ताका लागून मातसो डिले जाल्लो आसा। मेळ्ळे ते प्रमाणे जे फूल काम आसा रस्त्याचे प्लस तशेंच सिवेजीचे लायनीचे मागीर सायडींचे फुटपाथ करपा आसता तेजे सो फूल काम कंप्लीट जावपाक एटलीस्ट आनीक 1.5 म्हयनो लागतलो। जे रस्त्याचें काम आसा ते म्हणटा की फेज वायज जातलें। पयलीं मधुबन टू जो हांगसर सांतिनेजो रस्तो आसा काकुलो मळा कडेन तो पयलीं क्लियर जातलो तो बाय 12 ते 13 तारीख म्हणल्यार ताका एकांच्या 8 दिसां भितर हो कंप्लीट जातलो पूण पुराय काम कंप्लीट जावपा रस्त्याचें तशेंच सायडींची पायपलायन आसा तशें सगळें काम कंप्लीट जावपाक कमीत कमी आनीक 1.5 म्हयनो लागतलो। स्टुडंटा खातीर चेतन गांवसा वांगडा हांव शिरीश कुंकळकार। फाटलीं 25 वर्सां जालीं मडगांवच्या बस स्टँडाचेर कोणें नजर पसून घालिना। सगळ्याक फोणकोलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे जाहीर सभेचे निमतान ह्या बस स्टँडाक बरे दीस आयले। क्रेडीट खंय मोदीक थळावे उलयतात। मडगांवचो बस स्टँड सध्या दिसपाक विकसीत खासा रिपोर्ट।
आज 25 वर्सां जाली हे बस स्टँडाक कोणेच एक हॉट मिक्स घालून कसलेंच तेजे कांय कामच करूं नाशिल्लें. वयते बसी खड्ड्यान पडटाले हें जातालें कोणेय इनिशिएटीव घेवंकच ना. आमचे MLA आहा, फातोर्डाचो MLA आहा, मडगांवचो MLA आहा, पूण खबर ना कितें जालें अशें म्हणून तेजें. हांव मागता न्ही अशेंच मोदीन आमच्या गोंया परत येवचें. इतलें बरें केलां हांव वालोर दिता कित्याक हो मोदी गोंय येयलो म्हूण. हांव शाबास दिता कित्याक सदां तो गोंय येयच म्हूण. एक 6 म्हयन्यान पूण पावच म्हणटा कित्याक हे हो येयत जाल्यार क्लीन जाता. थिंगा लोक पयलो संत्री घेवन उबे रावताले ते बस स्टँड आयज पत्रीन गायले ताका हें पेंट मारलो आनी एकदम बस जाता म्हणून सांगता की आमी मडगांवकार आनी हांव मागता एक 6 म्हयन्यांनी मोदी गोंय येतो. आमकां सद्या बरें दिसता कितें निवळ केला न्हू तेणें सगळे कडेन आनी लोकांकूय आतां जाय तशी गाडयो बिड्यो टर्न करपाक जाय तशें मेळटलें आनी कोणाक येता तो तेकाय त्रास जावपा ना. तर हांव मागता हे 25 वर्सां काय जालें नासल्यार एक 2 दिसां लागून हे सगळें निवड केला मोदीक लागून. हेच्या मागीर परतून हांव सांगता की अशें रावपा जाय. 10 दीस भितर हो बस स्टँड इतलो बरो जालो की आनी 10 वर्सां आमकां भिवपाची गरज ना की चकाचक जालो आनी एक बरी शेड मेळ्ळी आमकां आनी रस्ते बिस्त्या सायडीचे सगळे क्लीन जाले पेवर्स घातले. ह्यो बस शेड इतली बरी जाली की आनीक आमकां 10 वर्सां हे बस स्टँडाक कांय हात लावपाची गरज ना. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.